This program is brought to you by Ajio. नमस्कार सगळ्यांक दसऱ्याच्यो परबी विजयादशमी आनी ह्या विजयादशमीक म्हाका दिसता वेगवेगळे विशय आसात उलोवपाचे. आज आमी तातूंतले दोन विशय घेतात जाका 2-3 फाटे आसतले. पयलो विशय आसा तो म्हळ्यार सरकार अधिसुचोवणी काडटा, ऑर्डिनन्स काडटा. कित्याचेर तर म्युनिसिपालिटी भितर जे चेअरपर्सन डेप्युटी चेअरपर्सनाची इलेक्शन जातात ती आनी सिक्रेट बॅलटाच्या मार्गान जावची न्ही म्हणून. सो कॅबिनेटाक सारको स्पेशल नोट सर्क्युलेट करून सयो घेवन सरकार ऑर्डिनन्स काडपाची फूल तयारी करून आसा. ही ऑर्डिनन्स कित्याक लागून? जनरली ऑर्डिनन्स ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टन्सिसा भितर काडटात. अशी किती एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टन्सीस सद्या आसात जाका लागून सिक्रेट बॅलटाचे गजाल शो ऑफ हँड्स करपाची सरकार ठरयता. आता वोट ऑफ कॉन्फिडन्साक ऑलरेडी शो ऑफ हँड्स आसा, पण चेअरपर्सन इलेक्शनाक सिक्रेट बॅलट आशिल्लें. कित्याक सरकाराक इतली ताकतीक? आनी दोनूय कडेन सिक्रेट बॅलट कित्याक न्ही? सरकार म्हणटा की युनिफॉर्मिटी आसची. युनिफॉर्मिटी जर आसची जाल्यार दोनूय कडेन सिक्रेट बॅलट आसचें. दोनूय कडेन शो ऑफ स्ट्रेंथच कित्याक? कोण कोणा मत मारता हें जाणून घेवपाकच जाय. हें कित्याक? जेन्ना नगरपालिकांच्यो निवडणुको तशी पक्षी पातळीचेरूय जायना आनी चिन्नाचेरूय जायना. बरोबर आमचे तिनूय एडिटर्स आसात, किशोर नायक गांवकर गोवन वार्ता लायव्हाचे, जॉयल अफान्सो द गोवन एवरीडेचे आनी पांडुरंग गांवकर गोवन वार्ताचे. किशोर, सुरवात तुजे कडच्यान करता. ही जी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टन्सीस आसात ती समजून घेवया आनी म्हाका मुखार या. सो म्हाका आनी गोंयची जनतेक एक जाणून घेवपा जाय की ही ऑर्डिनन्स काडपा फाटले एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टन्सीस कितें? एक म्हटल्यार गोंयान आमचे गोंयकारांचे इतले विशय आसात त्या विशयाचेर निर्णय तर जायनाच ऑर्डिनन्सा सोडून दी. कारण ऑर्डिनन्स ही जेन्ना खंयचोय म्हत्वाचो निर्णय तात्काळ घेवपाचो आसता, फास्ट, तेन्नाच ऑर्डिनन्स काडटात. आतां पयलें जें सिक्रेट वोटींग जालें मडगांव म्युनिसिपालिटी खातीर, त्या सिक्रेट वोटिंगान जें कितें रिजल्ट जालो तो इतलो धक्कादायक रिजल्ट आसलो BJP खातीर की तातूंतल्यान ते म्हणजे पट्टा सावरले. मागीर त्या उपरांत त्या सगळ्यांक पट्ट सावळना, पडले मागीर सावरले. सो बेजिकली सिक्रेट वोटींग जें आसता ताका एक म्हत्व कॉन्स्टिट्युशनान आनी आमच्या डेमोक्रेसीन. कित्याक तर प्रत्येक मनशाक त्या डिसिजनाच्या वेळार तिणी आपलो कॉन्शियस आनी आपले इंटलेक्ट यूज करून तो निर्णय घेवप आसता. त्या खातीर ती सिक्रेसी आसता. आतां सिक्रेसीच जर ना म्हणजे तुमी सगळ्यांक हात वयर कर म्हणटले म्हणजे सगळ्यांक कळोंक जाय जगाक की कोणी कोणा वाटेन वोट दिला. आतां अशें जर सरकार वागपाक लागलो जाल्यार फाल्यां तुमी वोटराकूय सांगतले की आमच्या एजंटाक तुमी दाखया कोणाक मारला तें आनी मागीर मत भितर घाला म्हणून. सो दीस इज टोटली अगेन्स्ट द सेंटिटी ऑफ अवर डेमोक्रेसी. दी सिक्रेसी हॅज टू बी देर. सो हें जें कितें निर्णय सरकारान घेतला हो स्वताच्या फायद्या खातीर घेतला, हें कोणाकूच पटपाचें ना आनी दॅट इज टोटली अगेन्स्ट द स्पिरीट ऑफ डेमोक्रेसी. एक गजाल जॉयल हांव कित्याक म्हणटा बिकॉज इट्स अ व्हेरी इंटरेस्टिंग थिंग. अशी न्ही की कायदो 6 म्हयन्या पयलीं अस्तित्वांत आयलो आनी कायदो करतकीर आमकां लक्षांत आयलें की बाबा ह्या कायद्या भितर कांय लेकुनास आसात जे आमी पयस करपाक जाय. अशी कांय परिस्थिती ना. कायदो इतलीं वर्सां जाली तसोच आसा. इलेक्शन तशीच जातालीं. पण मडगांवचो प्रयत्न फसतकीर ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑर्डिनन्स. So how do you look at these extraordinary circumstances? First of all, Pramod, the government had argued in court, if you recall. Yes. They told the High Court that we will go for secret ballot in the election. I think they told the High Court that as per the law, the provision is very clear. That it is secret ballot. Yeah. Okay. Now, after telling the High Court, they come back and try to circumvent a set norm by introducing and what does it mean? I mean that means you are trying to complete, as Kishoran म्हणला तशें की एक डेमोक्रेसीचो सारको हेळ कसो केल्लो तेणें, म्हणजे लायक trying to bypass all set norms, all set rules, and you are trying to introduce ordinance. What is the need of this ordinance? And if at all an ordinance was required, why only here?
Why only here and why only now? Digambar Kamath, when he is now with the BJP, he was ruling the Margao municipality for how many years? More than 10 years he was holding control of the municipality. Why not then? Why only when it came to BJP that an ordinance was required? See, in Sogile Ghazaliyata, that clearly shows there is a motive behind this. You know, there is a set this thing. But the larger implication of this will be across all panchayats, 161 panchayats, 11 municipalities, 1 corporation, where you are interpreting the law in such a way that municipality ejer asa, lawacher asa ki it has to be by ballot. But show of hands is a ballot. Can anybody define saying that show of hands is a ballot? I mean, this is complete mockery of the law. So basically, what you are trying to do is you are trying to circumvent the set. ना ॲक्च्युली कारण म्हाका एक बरी गजाल ही आसली की कोर्टा भितर सरकारान सांगलें जेन्ना घनश्याम शिरोडकर गेले की पिटिशनांनी कित्याक कायदो क्लियर आसा कायद्या प्रमाणे चेअरपर्सनाच्या निवडणुकीक सिक्रेट बॅलट जाय आनी सरकार कोर्टांतल्यान परत आयलें आनी सरकारान कायदो चेंज केलो सो परत जर कोणी गेलो जाल्यार सरकार परत म्हणटलें कायदो क्लियर आसा शो ऑफ हँड्स सो पांढरंग तूं ह्या गजाली कडेन कशें पळयता सगळ्यात पहिली एक गजाल जी हांव नदरेन पळयता ती पॉलिटिकली हेची दिगंबर कामतीक बीजेपीन येवन फक्त 15 दीस जाल्या आनी दिगंबर कामतीन पयलो आपलो गोल जो आसा तो ह्या कायदो चेंज करून त्यांनी दाखयल्लो आसा की आपण कितें करू शकता ते सो हे सगळ्यांकूच भाजपातले लोक जे आसात त्या सगळ्यांक हे एक हांव म्हणटा की विजिलन्स म्हणजे अलर्ट रावपाची त्यांनी एक सिग्नल दिल्ले आसा दुसरी गजाल अशी आसा कायदो वोटींग खंयच्या पद्दतीन करप हे विधिमंडळ हेका हो जो आसा लेजिस्लेशन जो आसा सरकार जे आसा ताका पूर्ण अधिकार असतात की कशा पद्दतीन कसलें इलेक्शन कशें घेवप ते आता किशोराचे हांव एक हेतून आसा की मॉकरी बीन जर म्हणटा आसत दोगूय किशोर आनी दोनूय पॅनलिस्ट जाल्यार हांव तेच्या कडेन सहमत ना एग्री ना कित्याक सांगता असं एक तरी पॅनलिस्ट आमकां जाय आसता एग्री ना म्हणटा कित्याक सांगता लेजिस्लेटिव्ह असेंब्लीच्या कंडक्टम हेतून आसा बरयल्लें आसा की 247 एक्टा सकयल की जर नो कॉन्फिडन्स मोशन जर येत जाल्यार विधानसभेत सुद्दां हय ओवरऑल त्याच्यान वोटींग करूं येता सो पंचायतीनूय सेम आसा जेन्ना नो कॉन्फिडन्स मोशन येता तेन्ना खबर रावन ते वोटिंगच न्ही ते इलेक्शनूच एक्चुअली सो थंय हात वयर करून किंवा आवाजी मतदान वोटिंग करूं येता कितले लोकांक जाय ते वोटिंग आनी कितले लोकांक नाका ताचेर ते अवलंबून आसा हे जे म्युनिसिपालिटीन जे आज जाला ते म्हाका दिसता पयली फावट म्युनिसिपालिटीन जाला कारण हेच्या पयलीं जे आशिल्ले सिक्रेट बॅलट आशिल्ले सिक्रेट बॅलट तेणी बदलले जे आसा ते हांव अशें म्हणन की हय तेणी कायद्याक धरूनच गेला आनी तुज्या मता कडेन हांव समज आसा फाल्यां तो कोर्टानूय सांगतलो सरकार की आमी कायदेशीर सगळें केल्लें आसा म्हजें मत न्ही तें म्हजी असेसमेंट आनी ऑर्डिनन्स काडून तेणी आज कायदो त्या खातीर बदललेलो आसा सो तेतून म्हाका कांयच अशें म्हणजे वेगळें दिसना फक्त हांव एकूच सांगता की काळ सगळ्यांक पळयता सो आयज जे म्युनिसिपालिटीन करचें पडलां मडगांवचें कित्या खातीर की सिक्रेट बॅलट नाका आमकां आवाजी मतदानान किंवा हात वर करून वोटींग घेवपाची बीजेपीच्या खंय तरी अशी पाळी येतली की तांकां सिक्रेट बॅलट जाय पडटलें आनी तेन्ना हांकां कायदो परत चेंज करपाची पाळी येतली हे हांव सांगताय तूं किशोरा कडेन एग्री जाता काय डिसएग्री जाता किशोरा कडेन एग्री आसा सुरवातीक म्हाका डिसएग्री जाता नॉट अ मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी ऑर मॉकरी ऑफ डेमोक्रेसी म्हणना कारण डेमोक्रेसीन हे तूं म्हणटा की दीस अ व्हेरी इंटरेस्टिंग दीस अ व्हेरी इंटरेस्टिंग पॉयंट आनी लोकांकय आमकां एक गजाल सांगची अशी दिसता सरकारान बेकायदेशीर कांयच केलें ना सरकाराक ऑर्डिनन्स इश्यू करपाचो अधिकार आसा काय कितें निश्चितूच आसा सरकारान जे केलां तें कायद्याक धरून आसा काय कितें निश्चितूच केलां प्रश्न हो आसा की कित्याक केला जेन्ना खंयचे तरी एका कायद्याक आनी तेय बी एका स्थानीक स्वराज्य संस्थेच्या कायद्याक जेन्ना सरकार हात घालता जाल्यार तो कित्याक हात घालता म्हणजे म्हाका फाल्यां खंयच्याय गजालीक हात घालपाचो अधिकार आसा म्हणून बेश्टोच जर हात घालो आनी ताजे फाटल्यान जर म्हजो हेतू कितें वेगळोच जर आसलो त्या हेतूचेर आमी उलयतात म्हाका तो अधिकार आसा काय ना हाजेर आमी उलयनात सरकाराक अधिकार आसा हें म्हाका दिसता सगळे जाण मान्य करतात प्रश्न तो येता किशोर की स्थानीक स्वराज्य संस्था म्हणजे ह्या तिनी शब्दांक तुगेलें बरेंच म्हत्व आसा आनी त्यो तुगेल्यो स्वायत्तय आसपाक जाय सो स्वायत्त स्वराज संस्था आनी स्थानीक सरकार जेन्ना असो कायदो हाडटा जाका लागून तो जो कावन्सिलर आसा तो आपले पॉलिटिकल गॉडफादर्स आपल्याक पळयत रावल्यात काय कितें हाजोच विचार करून मतदान करता तेन्ना हे स्वायत्त स्वराज आनी स्थानीक ह्यो तिनूय गजाली बिगडटात काय कितें एब्सोल्युटली म्हणजे हालींच कालूच गांधी जयंती जाली आणि गांधी जयंती दिसा सगळ्यांनी स्वराजाचो उद्धार केलो स्वराजाच्या या संकल्पनेचे समर्थन केलें आता स्थानिक स्वराज्य संस्था 73rd आणि 74th जे अमेंडमेंट आमी म्हणटात ती कित्याक की तांकां पूर्ण अधिकार आसता
आपलो डिसिजन घेवपाचो. तुम्ही प्रत्येक गजालीन जशें पांडुरंगान सांगले की ह्या गजालीन खंयचीच बेकायदा गोष्ट ना. आमी आमदार निवडटात ते कायदे तयार करपाक निवडटात. फाल्यां जेन्ना ऑर्डिनन्स काडून सरकार निर्णय घेतलो तेन्ना कोर्टूय काय करूं शकचो ना. कोर्ट म्हणटलो कायदो आसा, तो कोर्टाक अधिकार ना, तो अधिकार आमदारांक आसा. पण माझे म्हणणे संकेत म्हणून आसता. सगळ्योच गजाली ह्यो बरयल्ल्यो नसतात कायद्यान किंवा कॉन्स्टिट्युशनान किंवा खंयच्या तू कायद्यान. एक गजाल म्हणटा की कॉन्स्टिट्युशनल लिगॅलिटी आणि कॉन्स्टिट्युशनल मॉरॅलिटी. एब्सोल्युटली देर हॅज टू बी सम मॉरॅलिटी विथ कॉन्स्टिट्युशनल लिगॅलिटी. तुम्ही आमी प्रत्येक गजालीक जर बोट दाखयतले हे कायद्यान आसा आणि हे कायद्यान ना जाल्यार डेमोक्रेसी चलोवंक शकना. कांय संकेत पाळपाचे असतात. हो जो ऑर्डिनन्साचो विशय आसा तो ह्या संकेताक पायदळी तुडोवपाचो एक प्रयत्न आसा आणि लॉंग टर्मान हो अशा पद्दतीचो निर्णय हो लोकशाही खातीर घातक आसा. दुसरी एक गजाल, कायदे करपाचे पूर्ण अधिकार आमदारांक आसात. पूण जे कायदे करपाची आयज गरज आसा, लोक अक्षरशः तळमळटात, ते कायदे करिनासतना आपल्याक राजकीय हेतू खातीर खंयचे कायदे बाबा करपाक जाय तेचेर जर हे फोकस करपाक रावले जाल्यार हे आमी लोकप्रतिनिधी निवडटात काय ते स्वप्रतिनिधी? लोकप्रतिनिधी न्हू, आमचेच प्रतिनिधी ते. सो आमचो पयलो विशय तेंच्यांनी लोकांचे विशय पयले हाताळपाक जाय, मागीर फुडले विशय हाताळपाक. अशें आतां कितें गजाल घडली जेणे करून तांणी आतां येदो व्हडलो डिसिजन घेतलो आणि ते सिक्रेट बॅलट चेंज करून हात वयर करून आणि आवाजी मतदानान हें कर. आतां पांडुरंगान बद्दल सांगलें अविश्वास ठराव जो आसता तो एक वेगळो भाग आणि निवड जी असता सरपंच किंवा नगराध्यक्षाची तो एक वेगळो भाग. अविश्वास ठरावाच्या वेळार सगळे एक कितें तरी सिच्युएशन येयल्लें आसता जेणे करून त्या सिच्युएशन जो ज्या मनशाक ऑलरेडी निवडला येस तो मनीस जाय काय नाका हो निर्णय असता. जेन्ना निवडपाचो विशय येता तेन्ना थंय खूब ऑप्शन्स असतात. म्हणजे एकाच पक्षातले 3 जाण मनीस असतात त्या गजाली खातीर इच्छूक. मागीर जेन्ना असो विशय येता आणि त्या वेळार जर सिक्रेट बॅलट जावंक ना जाल्यार तो डेमोक्रेसी खातीर घातीक. आणि म्हाका आय अपील टू दीस गव्हर्मेंट की असले निर्णय तेंच्यांनी घेवचे न्हू. म्हणजे आता उदाहरण जर दिवचें जाल्यार सांखळी म्युनिसिपालिटीच्या बाबतींत कितलेशेच प्रयत्न आमचे चीफ मिनिस्टरान केले पूण सगळे प्रयत्न फेल केले. कोर्टान इतकी नाचक्की जाली की कोर्टान वारंवार तेंचेर स्ट्रिक्चर्स मारले की वॉट एवर गव्हर्मेंट इज डुईंग इज नॉट गुड ऑर नॉट गुड फॉर द डेमोक्रेसी. आयज तेतून जर वाट जर व्यवस्थित तू सारकी सुरळ करतलो जाल्यार हे ऑर्डिनन्स. म्हाका एक गजाल जोयल दिसता की एक ट्रेंड तयार जाला. हांव फाटली एक 7-8 वर्सां हो ट्रेंड चड पळयता. पयलीं कायदो हो करपा फाटल्यान कितें तरी ठोस कारण आसताली. समाजा खातीर कितें तरी करपाचें किंवा खंयचे तरी गैरकारभार अडावपाचे किंवा खंयचे तरी समाजातल्या एका दुर्बळ किंवा व्हड घटकाक ताजो फायदो मेळोवन दिवपाचो ह्या खातीर कायदे जाताले. फाटली एक 7-8 वर्सां भितर हांवें ट्रेंड पळयला की आपली राजकीय समीकरणां कशी जुळोवन घेवप हाजे खातीर कायदे करप जाला. एक बेस्ट उदाहरण म्हणजे 16B थंय लास्टाक 5 years डावन द लायन ज्या लोकांनी हो कायदो केल्लो तेच लोक म्हणपाक लागले की ह्या कायद्याक लागून करप्शन इन्स्टिट्युशनलायज जालें म्हणून. सो करप्शन इन्स्टिट्युशनलायज जावपाचो कायदो कोणे केलो? ह्याच विधानसभेन केलो न्ही. आणि आज तीच विधानसभा म्हणटा की ह्या कायद्याक लागून करप्शन इन्स्टिट्युशनलायज जालां. ही केदी व्हडली शोकांतिका. ताजे उपरांत आमी ग्रेटर पणजी PDA नांवाची गजाल पळयली जी बाबूश मोन्सेराताक एकोमोडेट करपा खातीर नवीन PDA तयार केली. आज आमी पळयतात की पक्ष एक निवडणूक हल्ला ती बी कसली चेअरपर्सनशिपाची म्हणून कायद्याक हात घालप. Do you think, Joel, that this is a very, very disturbing trend that the focus of lawmaking or legislation is shifting from giving benefits to people or creating boundaries for legalities to settling political scores and accommodating political players? You summarized it very beautifully, Pramod. It's very clear that the trend is that instead of looking at the welfare of the people by bringing legislations and ordinances like this with the welfare of the people in mind, what the political class is doing is completely looking at political interests. आता तू पैसे जाल्यार सगळी तुवें गजाली सांगल्या त्यो, whether it is 16B, Greater Panjim and now even this municipality ordinances, there is no common man's interest here. In all these 3 things, no common man interest. Even in this municipality now, the latest thing, why is it
that a requirement of an ordinance now, it is very clear that the BJP is not confident of the numbers. You understand? And if they lose this confidence vote, I mean, it's going to be a major embarrassment, not only in Margam, but across the state. I mean, the entire this thing of confidence of the BJP across the state is at stake. So basically, tu paisi halyar or trend very, very disturbing. My point is, Joel, should lawmaking be hostage It to should whether not. the party is getting embarrassed or not? It should not be, but when you have a brute majority like this, I mean, it is a helpless situation. I don't think anything can be done, whether it is 16B now that it is majority reversed, that leads to brutal legislation. brutal legislation. पण तुका अजून तू आमचे कडेन प्रयत्न केला तू कन्विन्स करपाचो पण तुका कितें दिसता हांव त्या एका मताचेर सहमत आहा तुज्यानी की रॉंग टायमार ते केल्ले आसा की हो टायमींग नाशिल्लो तांकां जर करपाक जाय आशिल्लें तर ही गजाल पयलीं जावपाक जाय आशिल्ली आनी तूं म्हणटा अशें हांव तुजे कडेन पूर्ण सहमत आसा कायदे कित्याक करप कायदे हे लोकांच्या हिता खातीर करप जनतेच्या हिता खातीर म्हळ्यार तुवें तो विशय काडलो हेचो ग्रेटर पणजेचो हेच्या पयलीं हरवळ्याची पंचायत सांखळे पालिकेन घालप ती काडप परती तालिगांवची तालिगांव एरिया आसा पंचायतीची ती CCPन घालप ती परत काडप ह्यो गजाली जायत आसात सातत्यान जाल्यात गोंयांत फाटल्या 20 वर्सांनी हांवें पळयलां सातत्यान ह्यो गजाली जाल्यात सो राजकारणी जे आसात ते आपलो फायदो घेवपाक तेतून तुवें जी 2-3 नांवां घेतल्या हे कांय लोक आसात ते आपलो फायदो घेवपाक कायम कायद्याचो आदार घेवन कायदे बदलून ते प्रयत्न करतात भूमिपुत्र विधेयक हे तसोच प्रकार आशिल्लो ते प्रयत्न करतात पूण जनता आमची गोंयची खूब सावध आसा आनी अलर्ट आसा ते हेंचे असले प्रयत्न केन्ना हे करूं दिवचे ना आनी रावलो प्रश्न मडगांवचे हाचो म्युन्सिपालिटीचो जाल्यार ह्या सगळ्या हेतून घनश्याम शिरोडकर आयज कितलो पावरफूल आसा ते दिसून येयला की सरकाराक त्या एका मनशा खातीर कायदो बदलूचो पडटा हय सो जनतेची पावर ही खूब स्ट्रॉंग आसा आनी आमचे गोंयकार सदांच म्हणजे असले सगळे सरकार जे कितें बुडलो आसा हांव करतले तेन्ना गोंयकार आमचे उबे रावतात आनी हेच्या फुडें रावतले आता दुसरो पांडुरंग हांव सुरवात परत तुजे वेल्यानूच करता कारण आमचो आयचो दुसरो विशय जो आसा जाचेर म्हाका दिसता फाटले एक जनतेनी आमकां सांगलें की हाजेर आनी इल्ली चर्चा जावची आनी म्हाका दिसता आमचेंय एकमत आशिल्लें की ताजेर चर्चा जावची ती म्हळ्यार सरकारी कर्मचाऱ्यांचेर खरेंच एक्शन जावपाक शकता काय कितें आनी तांकां एक्शन जावपी पयलीं सुद्दां 3-3 नोटीस दिवप पळया तूं चुकता पळया तूं टायमार येना पळया तूं लोकांचें कामां करता अशें 3-3 फावटी सांगप हें डायल्युशन काय कितें आनी काल म्हाका दिसता तुम्ही तुमच्या पेपरां भितर काय बरेच रंगी बिरंगी फोटो छापल्यात त्या फोटोवा विशीं पांडुरंग आमकां सांगचें जनतेक सांगचें आनी हे मुखार वचचें म्हाका दिसता सरकारी कर्मचारी संघटनेन जी ताच्या उपरांत जी मागणी केली की तांकां त्यांची आयकपाची संदी दिवची म्हणून सो त्या खातीर ही 3 मेमो दिल्या उपरांत घरा हाडपाची सिस्टम जी आसा ह्यो एफिशियन्सी आसा काय ना त्या मनशाची तो फिजिकली फिट आसा काय ना तो हे काम करूं शकता काय ना ह्यो गजाली पळोवच्यो आनी 3 नोटीसी उपरांत ताका हें करचो अशें एक डिमांड आसा पूण म्हाका दिसता की सरकारी कर्मचारी जे आसात ते खरेंच कुशल आसा द स्कील बेस्ड आहात ते म्हणजे कार्यकुशल आहात काय ना हे चॅक करपाची म्हणजे गरज आसा आनी त्या खातीर वर्साक जशें पुलिसेन आनी फॉरेस्टान जशी भरती जातना ट्रेनिंग तांकां दितात तांचे फुडें हे आसतात ट्रेनिंग सेशन आसतात तशें म्हाका सगळ्या सरकारी कर्मचाऱ्याक हांव एकूच अशें म्हणन की भरती करतना ह्या लोकांक सिलेक्शन तुमी जेन्ना करता भरती करतना एक 3 ते 4 म्हयन्याचो पिरियड असो आसपाक जाय जेतून ताका तूं कसल्या कामाक घालता तशें एक ट्रेनिंग तांकां दिवपाचें सिस्टम आसपाक जाय आनी हें सरकारान करचें पडटलें कारण तुवें MTS नांवाची पदां भरता जी पयलीं पिवन बी आशिल्ली ऑफिस बॉय बी आशिल्ली ती आतां MTS म्हणून भरता तूं MTS म्हळ्यार कितें जाल्यार मल्टी टास्किंग स्टाफ मल्टी टास्किंग म्हळ्यार बहुउद्देशीय वेगवेगळी कामां ताका येवपाक जाय सो वेगवेगळी कामां ह्या भुरग्यांक जमता काय कितें हें चॅक करतलो कोणच चॅक करना एग्जाम दिली परीक्षा रिजल्ट लायलो आपणाक जाय तसो रिजल्ट लायलो आनी भरती केली सो हांव अशें म्हणटा की मॅरिटाचेर गव्हर्मेंट रिक्रुटमेंट जावपाक जाय आनी मॅरिटाचेर करतना खंयच्याय गव्हर्मेंट सर्वंटाक पयलीं 3 ते 4 म्हयने किंवा 6 म्हयन्याची एक ट्रेनिंग तांकां सेशन आसपाक जाय आनी तें केल्या उपरांत ताका तेजें काम समजून गव्हर्मेंट सर्विसीन ताका हाडपाक जाय सो म्हाका दिसता हें जर केलें जाल्यार ही सक्तीची निवृत्ती 3 वॉर्निंग दिवपाची सिस्टम जी आसा पळय गरज म्हणजे वेळ येयल्या पळय ती वेळ सरकाराचेर येवची ना तुवें एक बरें काल स्टोरी केल्या आनी ती स्टोरी म्हाका मुद्दम म्हाका नमूद करची दिसता एकाच कारणाक इट्स अ व्हेरी इंट्रस्टिंग स्टोरी म्हाका काल सकाळीं उठून वाचतना हास्ये कारडची तें कळना तुमकां हास्ये कारडचें हें दिसता तें तुमी ठरयात स्टोरी अशी आहा की राज्यातील 63,000 सरकारी कर्मचाऱ्यांमध्ये तब्बल 9,736 म्हणजे 9,736 कपल्स ती कपल्स जेन्ना तूं म्हणटा
ही 9,000 कपल काय 9,700 प्लस 9,700? हय, जवळ ती एक जवळ 19,000 क्रॉस लोक जे असतात, म्हणजे कपल्स म्हणजे डबल झाले ना ते सकाळी घराकडे एकाच मोटरसायकलीवर बसून येतात, संजय एकाच मोटरसायकलीवर बसून घरा होतात आणि जवळजवळ 19,000 लोक जे असतात 63,000तले, म्हणजे जवळ 31%, 31% लोक जे असतात गव्हर्नमेंट सर्व्हिसान आमच्या गोंयांतले ते कपल्स असतात, म्हणजे घो बायला. त्याच्या बाहेर कपल्स म्हणा स्पष्ट कर. गो बायला स्पष्ट केलं एकाच मोटरसायकलीवर बसून होतात, नाते संबंध स्पष्ट कर. कपल दोघांकी जर धरली जाल्यार ती जाली 19,000, म्हणजे 31% लोक हेच असतात, घोबायलाच असतात सरकारी सेवेन. आणि हो खूप म्हणजे सामको हेचो आंकडो आसा. त्या भायर बापूय, चेडो, आवय, सून, देर, चली असे जे रिलेशन्स असतात ते हेतून ना इन्क्लूड. हेतून फक्त सरकारान सर्वे केला, फक्त घोबायला सोदले. ह्या सरकारान सर्वे केला तातूंत फक्त गोबायला सोदून काडलेले असतात. आणि त्या गोबायलाची जी तूं कसं म्हणटा 9,776 जोडपी म्हणटकूच 19,000 क्रॉस केले तरी ते लोक जातात. जे एकूण सरकारी ह्याच्या एकूण सरकारी आंकडो जो आहा 63,000 तातूंतले 31% हे लोक असतात. आणि ह्यांच्या पगाराचेर सुद्धा ऑब्वियसली ते आपल्या मेरिटार येयले असतली, पण ह्यांच्या भयंकर आशावादी दिसतो म्हाका. ह्यांच्या पगाराचेर सुद्धा वर्साक 2,000 कोटी रुपया खर्च येता. दिस इज अ व्हेरी इंटरेस्टिंग फिगर हे सरकारान काडल्या सोदून. तर त्या खातीर हांव म्हणटा की हे घो बायला फॅमिली हातून नोकऱ्यो दिवपाचे भानगडीन पडनाका, ते मेरिटाचेर जावचे. हाऊ रोमॅन्टिक. Joel, what do you think about this number? These are very interesting. Do you see that this is very romantic of Goa government to do this, or we need to have a very serious look at this? These are very interesting numbers which Pandu has. You choose the word interesting. Very interesting. You know why interesting? I'll tell you, Pramod, is because it exposes the complete picture of our recruitment. Yeah. It is so flawed in a sense, like this has become like a family raj, and getting nice one. Yeah. Family raj in government offices, in government services. Yeah. And it clearly shows that there is a complete bias, or there is a complete mismanagement in this recruitment. How can this happen? Now government coming back to government trying to take action and all of that. तीन हे करता ते जातले काय? Is the government trying to target a few sections of people who are indisciplined, or maybe if that is the case, then we have to start right from the scratch. All the 66,000 people who are in government employment has to come under this scrutiny. Yeah. There has to be a system in place. आता लास्ट टाइम आम्ही उलयल्ले पळय की पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट आसता, तेतून मागीर फेवर्स आसता, कोटाज आसता, दॅट मिनिस्टर्स आर युजींग देअर कोटाज फॉर जॉब्स. वाय आर ऑल जॉब्स नॉट गोईंग थ्रू स्टाफ सिलेक्शन बायपास करून? लास्ट टाइम देयर वाज दिस थिंग मेकॅनिझम. इलेक्शन आयले की स्टाफ सिलेक्शन बायपास जाता, मागीर ते एमएलए सिलेक्शन जाता, एमएलए सिलेक्शन मागीर परत स्टाफ सिलेक्शन जाता. हे कशें कित्याक करता? किशोर, आम्ही लाडली लक्ष्मी बी आयकल्ली, आम्ही आता लाडली कपल्स पळयली. आणि ती लाडली कपल्स म्हणून कपलार हात मारपाची परिस्थिती, एटलिस्ट पांडुरंग सांगती जे स्टॅटिस्टिक्स आयकली, कपलार हात मारून कितें जातलें काय ना म्हाका खबर ना. तुजी भावना कितें ह्या लाडल्या कपल्सांचे बद्दल? भावना पयल्या सुवातेर आय कॉंग्रॅच्युलेट पांडुरंग गांवकर फॉर एक्सलंट स्टोरी ऑन गोवन वार्ता इन दीस रिगार्डिंग. हो विषय प्रमोद आसा पळय, हो वेगवेगळ्या पद्दतीन आसा. हांव तेचेर खूब अभ्यास करता आनी खूब हेच्या पयलीं अभ्यास केला. तुका सुरवात करता जेन्ना सार्दीन चीफ मिनिस्टर आसलो, सपोर्टेड बाय BJP, तेन्ना सार्दिनान एक डिसिजन घेवपाचो प्रयत्न केल्लो की जे कपल्स आसात गव्हर्मेंट सर्विसान तातूंत एकट्याक घरा धाडपाचो म्हणून. पूण तो प्रत्यक्षान येवंक ना. म्हाका अजूनय सार्दीन घरा गेलो. म्हाका अजूनय उगडास आसा त्या वेळार नवप्रभाचे संपादक सुरेश वाळवे हांणी एक बरो अग्रलेख बरयल्लो, सरकारी जोडप्यातील एकाला घरी पाठवणार म्हणून. आता विषय कसो आहा की 31% जे सांगले पांडुरंगान कपल्स आसात, ही कपल्स पयलीं नसलीं. जेन्ना गव्हर्मेंट सर्वीस लागली तेन्ना कपल जुळोवपाचें इतलें काम स्पिडीन गव्हर्मेंट डिपार्टमेंटांनी चलता. आयज जर तूं पळयशीत, एक गव्हर्मेंट समजा न्हवरो आसत किंवा चलो आसत किंवा चली आसत, तांकां गव्हर्मेंट सर्वंटूच घोव ना जाल्यार बायल जाय. दिस इज व्हेरी इंटरेस्टिंग. ना दिस इज व्हेरी इंटरेस्टिंग. आय हॅव स्टडीड इट. तू जर इन्व्हेस्टिगेट आनीक जर डेप्थान वयतलो, इन्व्हेस्टिगेट मागीर आय एम जस्ट इंटरेस्टेड नाव जॉयल्स वर्ड. ही
म्हाका एक गजाल सांग, ही कपल्स 31% तूं आसा म्हणटा आणि ऑन ट्रॅक की आता आणि फुडें आणि वाडपाची आसा. 31% आसात हय. तांचे गव्हर्नमेंट ऑफिसाकच जुळ्ळें. येस. सो आमच्या जुळयलें. गव्हर्नमेंट ऑफिसाक आमी इटी- सो आमची इटी- गव्हर्नमेंट ना, ना, ऑफिसाक आमी भितरले- मॅरेज ब्युरो म्हणजे म्हणला चडश्यो केसी- असले कितें म्हणटा शुभमंगल अशें म्हणून बरें जावचें. बरी जावची ना, पण बरी आयक- जावची ना एक- का खरी जावची एक- ना? एक- एक मिनिट. बरी जावची ना का खरी जावची ना? ना ना म्हणजे खरें एकूच ना मिनिट. कितें खबर आसा म्हणजे थोड्यांच्या आवय बापायकूय दिसता की आपली चली गव्हर्नमेंट आसा जाल्यार गोंय गव्हर्नमेंट मेळपाक जाय. कोणाक दिसता की आपलो चलो गव्हर्नमेंट जाल्यार सुनूय आपणाक गव्हर्नमेंट मेळपाक जाय. सो ही मागीर जी जुळाजुळी आहा ती मागीरूच जाता. पूण काय ऑफिसांनी ऑफकोर्स म्हणजे आतां म्हजो एक्चुअली हांवें रेज करपाक जाय तरी बरें आमच्या बायलांच्या आवय बापायक काय दिसता. हय. काय जाग्यार असो एक विशय येता जो काल जेन्ना स्टोरी आयल्या उपरांत डिस्कस जावपाक लागलो, काय अनेकांनी मेसेज घातलो की कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो आसा, म्हणजे समज बायल ऑफिस बायल वयर आसा ऑफिसर आनी घो त्या डिपार्टमेंटान जर आसात किंवा घो वयल्या हितून आसा पोस्टर आनी बायल त्या डिपार्टमेंटान आसा जाल्यार हातून हे लोक न्याय दिवं शकता काय प्रशासनाक, ऍडमिनिस्ट्रेशनाक? म्हणजे सांगपाचें तात्पर्य हें की हो विशय जो आसा तो एक सिरियस विशय. म्हणजे आयज गोंयांत लग्नां जुळप हो सगळ्यात व्हडलो कठीण विशय जाल्लो आसा. कारण गव्हर्नमेंट सर्वीस होच मेन क्रायटेरिया. जशी प्रत्येक अनएम्प्लॉयडाक दिसता की आपल्याक गव्हर्नमेंट सर्विसूच जाय, तशें मॅरेजेच्या वेळार प्रत्येकाक दिसता की आपल्याक घोव ना जाल्यार बायल गव्हर्नमेंटूच मेळपाक जाय. आणि अशें जाल्ल्या कारणान हो जो 31%ची जी रेंज आसा ती आतां हळूहळू 50%चेर पावपाची शक्यता आहा. सो ह्या अनुशंगान जशें आतां म्युनिसिपालिटी जाय म्हणून ऑर्डिनन्स काडलो गव्हर्नमेंटान, हय. पूण ह्या विशयाचेर आतां अभ्यास करचो पडटलो. म्हणजे सगळोच गव्हर्नमेंट सर्वीस जर अशी कपलांनी जर जुळोवपाक लागली जाल्यार बाकीच्यांनी करपाचें कितें? कपल सो ह्या विशयाचेर एडमिनिस्ट्रेटिव्ह रिफॉर्म्स डिपार्टमेंट जो आसा ते एडमिनिस्ट्रेटिव्ह रिफॉर्म्स डिपार्टमेंटान ह्या विशयाचेर एक वेगळ्या पद्दतीन कितें तरी अभ्यास करपाचो प्रयत्न करपाक जाय. म्हाका एक गजाल दिसता आनी परत हांव फायनल रावंड स्टार्ट करता पांढरंगा कडच्यान. तुवें आनी एक स्टोरी केल्ली पयर की दर 25 गोंयकारां फाटल्यान एक मनीस सरकारी कर्मचारी, एक सरकारी कर्मचारी आसा म्हणून, बरोबर? सो एक गोंयकाराक 25 गोंयकारां फाटल्यान एक सरकारी कर्मचारी, म्हळ्यार एक सरकारी कर्मचाऱ्याक ऑन एन एवरेज फक्त 25 गोंयकारांची कामां हाताळची पडटा. आनी ते 25 गोंयकारांची कामां सुद्दां एकदम केन्नाच आसनात. एकदम 25 जाण सरकारी ऑफिसां पावले अशें केन्नाच जायना. मागीर आमची कामां जायना कित्याक पांढरं? बेस्ट पॉयंट तुवें काडला. Genuine म्हणून हांवें म्हटलं की हे स्कील बेस्ड लोक आसा काय ना हे कोण चेक करतलो केन्ना? स्किलाचो प्रश्न काय काम करपाच्या इच्छेचो प्रश्न? काम करपाच्या इच्छेचो प्रश्न. आणि हे जे राजकारणाने भरून दवरल्या, खोगीर भरती करून दवरल्या, आपणाक जाय ते लोक भरलेले आसा, ताच्या खातीर आज हे सगळे मॅच जाल्ले आसा. म्हणजे आमच्या कडेन स्कील बेस्ड लोक आसा काय ना हेजे इव्हॅल्युएशन जावपाची अत्यंत गरज आसा. आणि गोंयकारांची कामां फुडल्या समारा यो, फुडल्या आठवड्यान यो, हे जे सांगतात आमकां ऑफिसांनी गेल्या उपरांत हे बंद जावपाक जाय. खरें म्हटल्यार 63,000 स्टाफ. हांव जर सरकारी ऑफिसांत गेलो आनी जर म्हाका कोणें सांगलें फुडल्या सोमारा यो म्हणून, हांव सांगतलो उरिल्ले 24 जाण दाखय म्हणून. म्हाका जर तूं फुडल्या सोमारा यो म्हणटा, तूं उरिल्ली 24 जाणां खातीर बिजी आसपा जाय. हांव एक गोंयकार आनी 24 जाण गोंयकार उरले, ताचो भार तुजेर आसा. तातूंतलो जर 24 एकटोय म्हाका जर दिसना जाल्यार म्हाका दिसता आमी गोंयकारांनी सांगपा जाय आतांच कर म्हणून काम आपल्यालें. कारण एक गोंयकारा एक सरकारी कर्मचाऱ्याक फक्त 25 गोंयकारांचे पडून गेला. सो फाल्यां जर तुमी जर सरकारी ऑफिसां भितर गेले आनी कोणें जर तुमकां सांगलें फुडली सोमारा यो म्हणून, ताका बिंदास विचारात उरिल्ली 24 दाखय म्हूण. ते लायनी उबी रावपाक न्हय. हां, उरिल्ली 24 जाणां आहा ते तुका सांगतलो पण प्रमोद की तो ना ते गेले 25 ते गेले 25 कितले जाले 75. तेही तरी उबी राविल्ली दिसपाक न्ही थंय. हां, तांकां उबो खंयच्यान करतलो? दोग जाण आपणाचे कलिग्स ना म्हणून आपल्याचेर सामको आनीक 75 जाणांचो भार पडला. आय नेवर थॉट ऑफ दिस. यू ऑलरेडी गेटिंग द हँग ऑफ द माइंडसेट. सो फायनल किशोर परफेक्ट प्रमोद की 25 मनशां फाटल्यान जर एक गव्हर्नमेंट सर्वंट जाल्यार गोंयकाराची खंयचीच कामां खरी म्हणजे पेंडींग उरपाक जायना. पूण जशें पांडुरंगान सांगलें की जी नोकर भरती ज्या पद्दतीन जाता, हांव एक तुका एग्जांपल सांगता. इन्व्हेस्टिगेटिव्ह जर्नलिझमाचो तो एक भाग. आतां सध्या जी रिक्रुटमेंट फाटी जाल्ली ती ऑलरेडी कोर्टान पावल्ली आसा. 2 दिसां पयलीं म्हाका एक अशें इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें की आतां कोर्टान जेन्ना त्या सगळ्या प्रकरणाचें इन्व्हेस्टिगेशन सुरू जालां आनी जी भरती जाल्या ती फेवरेटिजमान जाल्या. हें जावपाक जे रिटर्न पेपर्स आसात म्हणजे एग्जाम जे जाल्या रिटर्न एग्जाम्स ते मॅनिपुलेट जाला. ते आनी कोणाक सांगपाची गरजूच ना. दॅट इज नॉट अ सिक्रेट एट ऑल. आतां ते मॅनिपुलेशन केलां म्हणून जेन्ना ते पेपरार दिसता तेन्ना 2 दिसां पयलीं म्हाका एक इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें की एका डिपार्टमेंटान सिलेक्ट जाल्ल्या मनशांक सिक्रेटली आपोवन
त्यांच्या कडल्यान फ्रेश पेपर बरोवन घेतल्या बरोबर. आणि ते सुद्धा कशे की तुका 98 पडल्या त्यामुळे तू 98च मार्क्स पडटले तसो बरोवप 2 मार्क तू रॉंग करप हां इतले प्रकार हो ह्या प्रशासनान चल्ला अशे जर प्रकार चल्ले जाल्यार आमी उलोवन कितें उपयोग आसा अशी जर टिचर आमकां मेळिल्लें हांव रॉकेट सायंटिस्ट जाता हांव इतल्याचेर थांबता पांडुरंग वेळ सारको सोंपला बट गंभीर विशय आसा स्टॅटिस्टिक्स खूब भयानक आसा आनी इतली भयानक आसा की बाकीच्यो कोणाचे हात वयर काडप आनी कोणाचें तोंड बंद दवरप हाचे परस म्हाका जर दिसता की सरकारान जर स्वताच्याच भितर जर मातशें गांभिर्यान पळयलें स्वताच्याच कचेऱ्यांनी जर मातशें सिरियसनेसान पळयलें जाल्यार ऑर्डिनन्स काडनासतना सुद्दां गोंयकारांची खुबशीं कामां जावपाक शकतात ती तुमी करतले इतलीच सारकी माफक अपेक्षा दवरता आनी थांबता किशोर जोयल पांडुरंग थँक्स अ लॉट फॉर जॉयनींग मी दसरो आसून सुद्दां तुमी वेळ काडले आयले उलयले इतली बरे तरेन मतां मांडली थँक्स अ लॉट पळयत रावात प्रुडंट नमस्कार